स्वागत करता असं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपाद लीलामृत प्रति वार सांगचे एक भाग्य आणि प्रभुपादाले एक ग्रेटेस्ट गुण कशी एक थोडेच पुणी आमगेल जीवनांत हाडूक आम्ही आलोचन कर कांबळाली प्रभुपाद लीलामृत वाजिले निमित्त आमकां कळटा आसा. हे अवकाश दिलेले म्हाका भागवत पुराणी कोंकणी सकट सदस्याक हांव म्हगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद आणि नमस्कार. आणि हांग सेरवलेले पुरा वैष्णवी हे प्रभुपाद लीलामृत ऐकूच्या सर्वले सकडांक म्हगेले अनंत धन्यवाद आणि नमस्कार. सो हांवें फुडली सेशनांतू प्रभुपादाले हें सांगिल्लें कसो म्हळ्यार प्रभुपाद अर्थशास्त्रज्ञ आणि दार्शनिक तांक सकड मेळटा म्हणून तितले तनक तांगेलो ಒಟ್ಟು चर्चा करता प्रभुपाद. आज आमी कसन पळोवया म्हळ्यार प्रभुपाद क्रिश्चियन्स तांगेलो ಒಟ್ಟು वाद करचे म्हळ्यार खाली एक समयाचे अपव्यय. सो तांगेल ಒಟ್ಟು वाद चर्चा करून आर्ग्युमेंट करून म्हणून प्रभुपाद सांगता ते कसलाक म्हणून पळोवया. मागीर जॉर्ज हॅरिसन प्रसिद्ध गायक आमगेले गोविंदम आदिपुरुषम ते हज्जी वेळा आमी दर्शना आरती घालता पळयाची त्या रेकॉर्ड केल्लो मनीस तो जॉर्ज हॅरिसनाले एक विनयते कशी आशिल्ली आमी पळोवया. मरी ॲलेन्स गिन्सबर्ग सुरेख प्रभुपादन फर्स्ट भेटी जालेलो ॲलेन्स गिन्सबर्ग तागेल अपास भेटी जाता प्रभुपाद कसो सांगता पळोवया. मागीर जॉर्ज हॅरिसनाले एक प्रिती तागेले फ्रेंड एक गायक आशिल्लो तागेलो डोनोवान तो प्रभुपाद भेट जाता. प्रभुपाद कसो म्हणटा म्हण पळोवया आज. मागीर प्रभुपाद पॅरिस वता ऑगस्ट 9, 1973. सो ऑगस्ट 9, 1973 प्रभुपाद पॅरिसाक भेट दिता. ते कसं करता राधा पॅरिस ईश्वर तागेले स्थापन करता प्रभुपाद. मागीर ऑगस्ट 15 9 पॅरिस आसा. ऑगस्ट 15 लंडना वता लंडना येता. थंय प्रभुपाद जन्माष्टमी प्रोग्रामाक भागवहिसूचे येता. थंय रासगोत्र म्हळ्यार एकलो आमगेलो इंडियन एम्बॅसेडर तागे तो येता आनी प्रभुपादाक भारी होगलसिता. नेक्स्ट सप्टेंबर 15, 1970 ऑगस्ट सप्टेंबर पळय कशी प्रभुपाद आले विजिटींग डेट्स कशी म्हण पळय. ऑगस्ट 15 तो लंडन आसता. सप्टेंबर 15 म्हळ्यार एक महिना नंतर मुंबईक येता. थंय येवन मिसेस नायर तिगेल भेटी जावचे येता जाल्यार सुमार दिवस जायना. मागीर जाता मागीर ती रडता. मागीर जाता सेल डीड हें पुरो हांगेल नावारी जमीन जाता. प्रभुपाद सांगता इतले सकट लायक आशिल्लें हें होराट म्हळ्यार लायक आशिल्लें फायट भारी लायक आशिल्लें म्हणून प्रभुपाद सांगता.
प्रभुपाद एक साधू साधू म्हणताना ताणे तितिक्षव आसका. तितिक्षव म्हळ्यार मस्त सहनाशील आसका. ते कशी प्रभुपाद दाखयता हांव कशी सहनाशील आस म्हळ्यार कशी म्हणून पळया. नेक्स्ट चॅप्टर नवद्वीप पुण्यधाम म्हळ्यार नेक्स्ट चॅप्टर देखून एक पळया. वृंदावनाचे लँड ते रमण रीतीचे आशिल्ले कारण कृष्ण बलराम विग्रह जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता. इतले आजी आम्ही कवर अप करू प्रयत्न करूया. सो प्रभुपाद हांव सांगला म्हणजे क्रिश्चन्स आवडटो वाद करचे म्हळ्यार समयाचे व्यर्थ अपव्यय म्हणून सांगता. कसं लाका म्हळ्यार एकलो खड्डाचे पाद्री येता प्रभुपादाला उल्लोचे. प्रभुपादाला सांगता कसं म्हळ्यार चर्ची कसं बसुया मांसाहार खावचे विशय. मांसाहार ಮಾಂಸಾಹಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ सांगेलं उत्तर हंसदत्तानी प्रद्युम्न सांगता. तेन्ना ताण वतर पाद्रीन वतरी हंसदत्ताक प्रभुपाद आपण सांगता आम्ही ते बायबल आधारार तागेले आर्ग्युमेंट केलेले चुकी आम्ही केन्नाय भगवद्गीते आधारार उलोवका आणि आम्ही तांगेलं सांगका आम्ही तांगेलं वचका आम्ही कसं उलयलं भगवद्गीते आधार उरलाका. ते पोप पाद्रीक आनी आम्ही मेळच्यांत कसले अर्थ ना. कसं लाका म्हळ्यार आता मांस खावका आशिल्लो मनीसो तो कसली म्हणी सांगून तांणी करचे करेक्ट म्हण तो सासिता. तांणी करेक्ट करचे म्हण सासिता. तांकां कसं म्हळ्यार ते बायबला अशें सांगला बायबला तशें सांगला म्हणून कसले पण एक सांगून तांणी करचे करेक्ट म्हणून सांगताचे. या पुरा थंय कसाई खाना ते सकळ दिवश मार्च खडे ना कसले भयंकर हिंसा कार्य कितले जात की आम्ही काय पळयलेलं ना. कोणी ते पळयनाचे समित स्लाफ्टर हाऊसांत पळयाची ते कशी तांगेले बोकडेक सकड सकड दिवश मारताची ते कशी ते जाता आम्ही पळयलेलं ना तर पळोवचे ना म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद नेक्स्ट डे वॉकिंग वेळार तेच विचार सांगता. कसं म्हळ्यार धर्मा नावारी तांणी दिवश मारता आसाची असल कपट धर्म आमी भायर काण उडोवका. कसं लाका म्हळ्यार आम्ही खाली देवाले पूजे अनुष्ठान करका शिवाय म्हणून भागवत सांगता असं सकल कपट धर्माका भायर काण उडोवका. एकलो भक्त सांगता तो पाद्री सांगता आशिल्लो जीसस मांस खाता आशिल्लो न्हय म्हणून तो पाद्री सांगता आशिल्लो. ओहो जीसस सांगता कोणाक दिवश मारू नज म्हणून सांगून तो जी मांस करता म्हळ्यार ताण सांगिल्लें उत्तर तो फॉलो करना न्हय वे. इंडियान तशीच गांजा तांडून घेताचे गांजा सेवन करताचे आनी सांगताचे हांव शिवाल भक्तो म्हणून. तशी आम्ही केन्नाय आता नियंत्रक शिवा इज अ नियंत्रक लय नियंत्रक भूत देव तांगेले सकळ तमो गुणाचालक नियंत्रक जावन आस वय नवा. नियंत्रक ताका आम्ही अनुकरण करून शिवान कसं केला म्हणून शिवान गंगेक जटात धरला हांक दोरू जातोय शिवान विष पिला म्हणून हांक दोरू जातोय शिवान गांज केलं आम्ही तांगेले या करूनच अनुकरण करूनच म्हळें गोत ना. तशीच ओ पाद्री अशी सांगता बायबलांत दिवश मारूनच म्हळ्यार दिवश मारूनच म्हणून सांगला जाल्यार कोणाक प्राणी या करून कातरूनच म्हणून सांगनी अशी कशी की तशी उलयता आसाची. सो आम्ही जीसस आनी असले 10th ग्रेड स्लॉक्टर जना खातीर आमी उलोवचनच म्हणून प्रभुपाद सांगता.
अनेक पाद्री येवन प्रभुपादाक तेच निमगिता तुम्ही या दिवस मारचे ओपताचे म्हण हे कसं कोचे ह्या आता कलियुग म्हणाली पतीत प्रपंच त्यान प्रभू सांगता हे पतीत प्रपंच वय सक्कड दिवस मारता म्हणजे आम्ही तशी कर का म्हणून ना नवा म्हणून प्रभुपाद सांगता सक्कड करता म्हणून आम्ही करतो नज करू नज न्हू मी गेला आम्मान म्हणचे आशिल्लें सक्कड बायंत उडकी मारता म्हळ्यार तुमी बायंत उडकी मारता म्हणून आम्मा सांगता ताण केला म्हणटा तशी सक्कड करता म्हळ्यार आमी करू कावे सो आमी करू ना सक्कड हिमसी करता सक्कड नाकनातील काम करता म्हणून आमी करू कावे ते म्हणून सांगता प्रभुपाद तस निमित्त प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार एक काला रे हें आशिल्लें कसं म्हळ्यार ड्राफ्ट प्रलय प्रलय जाता ना हे येता क्षाम म्हळ्यार क्षाम म्हळ्यार पावस ना सी खावच्या कसले मेळना तसल कालारी जीव वांचूच खातीर तेन्ना कसले खावेत म्हणल्यार एक शास्त्र सांगता आतां जिबे खातीर असं स्लाफ्टर हाऊस असं न्ही असं आमकां निजान वांचू खातीर मस्त देवान व्हेरायटी ऑफ धान्य ग्रेन्स फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स सक्कड सक्कड दिलेलं असताना आम्ही जीवीक दिवस मानू ते मांस खावका म्हणना म्हणून प्रभुपाद सांगता आम्ही आरोग्य आसचे खातीर सक्कड सामान मेळटा आसतना आम्ही कसं लाका आमगेले कृष्णान सांगची कसं म्हळ्यार गाय गोरक्षण कराची हे वैश्य जनाले कर्तव्य गोरक्षण आणि वाणिज्य वाणिज्य म्हळ्यार व्यापार हे वैश्य जनाल कर्तव्य म्हणून प्रभुपाद सांगता आणि सांगता तांगेल ಒಟ್ಟು चर्चा करची म्हळ्यार समय अपव्यय म्हणून प्रभुपाद सांगता तांणी सोलवल्यारी तांगेले दोष तांणी ओप्पनाचे ओपनाची म्हणून प्रभुपाद सांगता आम्ही आमगेल कसं काम म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र सगळ्यांक सांगता कीर्तन करका जनसामान्यांक आमी प्रचार करका आम्ही सांग हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे एक लायक वाट देवालाक पावचे खातीर म्हणून आमी सांगता आमके कीर्तन करका नर्तन करका प्रसाद स्वीकार करका येयाची आमगेल वोट सक्कड जन सेरवाची म्हणून आमी सक्कडांक आव्हान दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता ऍक्च्युअली क्रिश्चियन्स जन तांनीची पालन करनाचे तांनी पालन करनाची आणि सांगताची हांव एक क्रिश्चन म्हणून व्हडले प्रायडारी गर्वारी हांव व्हडलो क्रिश्चन म्हणून सांगता क्रिश्चन बायबलान सांगिल्लेची फॉलो करना आनी व्हडलो क्रिश्चन म्हणून सांगता तसंच प्रभुपाद सांगता तूं क्रिश्चन तरी जाल्यार तूं तुमगेले जीस बायबलान सांगला न्हू कोणाक दिवस मारून तूं मारून नज तेद मात तूं ट्रू क्रिश्चन म्हणून प्रभुपाद सांगता एक कलकत्तांत एक मनीस प्रभुपादाक मेळूं येता तो सांगता कृष्णा बगी कसं सांगता तेन्ना कृष्ण प्रभुपाद सांगता कृष्णाक अंडरस्टँड कर तितली इजी ना जन्म जन्म घेवका जन्म जन्म नंतर आमी कृष्णाक अंडरस्टँड करूं जाता म्हणून सांगता तेन्ना तो सांगता अरे कसं नाही क्रिश्चानिटी सांगला अनेक जन्म नंची ना म्हणून सांगला न्हू ह्या जन्म जाता आमी स्वर्गाक वताचे म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता स्वर्गा वच म्हळ्यार तेंची अनेक जन्म कृष्णाल ज्ञान हजारांत एकलो अर्थ कोण घेता कृष्णाक अर्थ कोण घेता तसल परिपूर्ण भक्ताक मात कृष्णाल ज्ञान येता कृष्णाले नाम रूप गुण लिले ಬಗ್ಗೆ कळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर एक कुमार म्हणलो लंडन देवस्थाना थोडे काल आसता तो प्रभुपादाले मस्त प्रश्न निमगुच्याक येता हांव हांगा काम करता म्हणून सांगता मागीर सांगता म्हगेले आम्माक थोडे दुड्ड पेटोवका आशिल्ले म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद कितले कडाक कड सांगता पळय आमी बिनी म्हाका बिनी दुड्ड दिवचें ना कसं म्हळ्यार हांगा
मिगेल शिष्य 24 अवर्स त्यांनी काम करताची 24 अवर्स काम करताची एक पैसे घेनाशे अंग कसले सेवा मनोभाव हांव इतलें काम केलें तू इतलें दुड्ಡು दिवं का म्हणून तसल भाव ना आम्ही सेवा भावानं अंग पूरे जन काम करता असं 24 अवर्स काम करता असाची त्यांनी आमगेले कसं म्हणारे आमगे इस्कॉन डेव्हलप करचे आमगेले मेन उद्देश जावन आसता त्यांनी तो सांगता तुमगेल भक्तांनी पुरे सकड शिष्यान लायक अध्ययन कोण संस्कृतनी पंडित जावणू जाल्यारी भारी लायक असता म्हणून सांगता त्यांनी प्रभुपाद काट्यानी तागेलो उत्तर कट करता ओपन प्रभुपाद सांगता हांव काही संस्कृत पंडित नाही सांगता प्रभुपाद हांव काही संस्कृत पंडित नाही जाल्यारी हांव मॅनेज करता असं इवन भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज गुरु गौर किशोर दास बाबाजी आशिल्लो तो काही संस्कृत पंडित नाशिल्लो नाशिल्लो जाल्यारी शास्त्रक्त जावन उलयत आशिल्लो आमगेल कसल मेन म्हळ्यार आम्ही संस्कृत पंडित जाता पूर श्लोक शिकून जाता मागीर हांव प्रचार करता म्हळ्यार ना आमकां कितलें गत आसा ते आमी इमिडिएट प्रचार करचे तितले मिगेल पुस्तक वाचल्यार पुरो संस्कृत पंडित जावका म्हणना म्हणून प्रभुपाद सांगता कट करून उडयता ताका तशी प्रभुपाद सांगता एक ऑक्सफर्डान तो एक प्रोफेसर जावन आशिल्लो तो एकलो डॉक्टर डी जेनहर तो सांगता एक धर्म संमेलनान तो एक सांगता कसं म्हळ्यार कसकस जन प्रभुपादाक जवाब दिवका कसकस जन कृष्ण प्रज्ञे विरुद्ध वताचे म्हळ्यार हांव तो आमकां कळटा कशी प्रभुपादान तांकां फेस केले म्हळ्यार आमकां देखून कळटा तो सांगता कसं म्हळ्यार कृष्णान भगवद्गीते सांगला कसं म्हळ्यार आत्म शाश्वत अमर सो तश निमित्त आम्ही एक मनशा दिवस मला काय वाडणे दिवसा शूट केले एक मनशा शूट केले काय वाडणे कसं लाका आत्म शाश्वत नव्हे कसं लाका दिवस मारचे दिवस मला काय वाडणे म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता हो तसं एक ಒಳ್ಳೆ फेमस किल्लर तो लायक इन्फ्लुएन्स जाता हो दिवस मारल्यार काय वाट नाही आत्म अमर आत्म शाश्वत म्हणले उत्तर तेन्ना सांगता प्रभुपाद ಹಂಗೆಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ जाता कसल नमनेची जन निजांतन भगवद्गीता सांगताची कसं हिंसे म्हळ्यार एक आत्माक भगवंताले ज्ञान दीन जाल्यार ते हिंसिके निजांतन आत्माक आमी भगवंताल ज्ञान मेळचे तशी कोरका ते वंचित केल्यार ते एक हिंसे जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशें आसतना हांगेले अज्ञानाक प्रभुपादाक भारी बेजार जाता आनी ताका तागेले ताका अपास उत्तर आन्सर दिवचे प्रभुपाद तागेले सेक्रेटरी सांगून आन्सर टायप करत दिता तशीच नेक्स्ट हांव सांगें जॉर्ज हॅरिसन भारी प्रभुपादा लागी शरणागत भावा देखून येता गोविंदम आदिपुरुषम अहमं भजामि गोविंदम आदिपुरुषम ते तुम्ही ऐकलं आसका न्हय सकडान हे यमुना देवीन हांतू घालेल म्हणलेलें हे पद केदनाय प्रति इस्कॉनांतू दर्शन हातीक इवन मायपर सकाळी 4-4:30 गंटा मंगळा आरतीकाची घालताची एक पंत पट स्क्रीन ओपन जाल स्वता घालताची इवन दर्शन आरतीक हे सॉंग घालताची तो जॉर्ज हॅरिसन प्रभुपादाक मेळूं येता कितले विनय येता म्हळ्यार कितले चेंज जाला तो प्रभुपादाक भारी खुश जाता तागेल कधी प्रभुपाद स्पेशल रांदप कोण लायक एक भोजन व्यवस्था प्रसाद व्यवस्था करता प्रभुपाद ताणे जॉर्ज हॅरिसनान
लंडनांतू प्रभुपादಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ बंगलो दान दिलेलं ಒಳ್ಳೆ मस्त होड जाग असते आदिके असते जॉर्ज हॅरिसन बंगलो लंडनांतू ताई प्रभुपाद सांगता मिगेल रूम पडेल वे तुवें यानी जावं तर तुगेल घर तुगेल घर जाल्यार हे रूमात मिगेले म्हणून सांगता तेन्ना जॉर्ज हॅरिसन सांगता ना 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 हें कृष्णाल घर हें तुगेल रूम म्हणून सांगता वळ्यार एक भक्त जाल्यार उत्तर कशें आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता हे तुगेल घर म्हणटा नाही नाही हें आमिगेल घर न्ही हें कृष्णाल घर न्ही जावन तर न्हू आमी हे घर बांदच्याक यूज करचे कसले इटीक अशें पुरो सिमेंट अशें पुरो उद्दा अशें पुरो रॅव अशें पुरो आयर्न अशें पुरो प्रत्येक आमी काय तयार केले सगळे देवान तयार केले देवाले निर्माण ते देवा दिलेले ते यूज कोर न्हू देवान दिलेली बुद्धीन तूं दुड्ड संपादन कोर न्हू ते घर तरी बांदिल जाल्यार ह्या मिगेल घर मिगेले हांव खर्चिलेले हांव बांदिले म्हणून अहंकार करताचे न्हू हांगा जॉर्ज हॅरिसन व्हडलो बंगलो प्रभुपाद दिता सांगता हे आमिगेल घर न्ही हें कृष्णाल घर म्हणून सांगता आमी सगळ्यान तरी हें कृष्णाल घर हे कृष्णाल मेन वास करतलो तो मुख्य मनीस आमी न्ही म्हणून कृष्णाल घर आमी राबल्यांची म्हळ्यार तरी थिंकींग आसल्यार कितलें लायक जाता तशी सांगता जॉर्ज हॅरिसन जॉर्ज हॅरिसन सांगता कसं म्हळ्यार हांवें कृष्ण प्रज्ञे स्विकार केले निमित्त हांव मिगेल मस्त दोस्ताक मिस जाता मिगेल दोस्त मिगे लागीं येयनाची म्हूण सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता कांय व्हड न्ही तूं बेजार कोर न्हू का भक्ती सेवा केले निमित्त तूं खंडीत कृष्ण मेळटा म्हणून सांगता प्रभुपाद आनी ह्या इस्कॉन इतलो व्हड जाता की हांव ताका हे मेंटेन करूंक ताका एक एसोसिएशन केला आनी हांवें पूर वर्ल्ड 12 डिविजन करून डिवायड केला ताका ईच डिविजनाक एक प्रतिनिधी हांव अपॉयंट करता आसा केन्ना तनक आमी हे आध्यात्मीक नियम पालन करता पळय तेन्ना आमकां कृष्ण सहाय राबता आमगेले फाटीबला राबता म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना जॉर्ज हॅरिसन सांगता हांव हें देवस्थानांनी सकड चड करूंक बांदूंक सकड हांव हेल्प करता म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार कृष्णूची जॉर्ज हॅरिसना थ्रू आमकां एक भरवसे म्हळ्यार एक याद दिता आसा आमकां हांव तुमकां हेल्प करता म्हळ्यार कृष्णूची जॉर्ज हॅरिसना थ्रू आमकां सहाय येता आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता तशीच प्रभुपाद फर्स्ट अमेरिका गेले तेन्ना ॲलेन्स गिन्सबर्ग म्हणून एकलो प्रभुपादाल वटू राबता आशिल्लो तो भेटी जावचे येता तेन्ना प्रभुपाद सांगता तागेले एक हार्मोनी आशिल्लो प्रभुपाद सांगता हो तूं आतांय हरे कृष्ण महात्मा कीर्तन करता हो वय वय हांव आतांय करता जाल्यार विंगडे मंत्र सांगता आसा म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद तुम्ही गेले कीर्तन ऐकूच्याक रेडी आसून हा सांग म्हणून सांगता प्रभुपाद तेन्ना तो ओंकार सांगता के ओंकार सांगतना भार डीपली जावन ओंकार सांगता के ओंकार जर प्रभुपाद जोर हासता के प्रभुपाद सांगता तूं खूश आशिल्लो तूं ओंकार की सांगता जाल्यार ताजे हरे कृष्ण महामंत्र मात तूं कीर्तन करता म्हणून कसल प्रभुपाद आले हांतो गुण कळटा कसं म्हळ्यार एकल्यान अयो ना आमी कोणें निमले रे आमी गायत्री मंत्र जप करताची आमी त्या जप करताची म्हणटा आमी इमिडिएट अयो ते कसले प्रयोजन ना तूं हरे कृष्ण महामंत्र सांगता म्हणून तांगेले मन दुखची तशी उलयताचे हांग प्रभुपाद कशें सांगता ना ना व्हड तूं कसल ओंकार म्हण कसल म्हणजे जाल्यार हरे कृष्ण महामंत्र समीत जप करी कीर्तन करी म्हणून प्रभुपाद आमी तशीच एक कोणेय जन म्हणल्यार आमगेले मने देवर म्हळ्यार घरची देवाक आमी पूज करता आमी तशी करता अशी करता जे दैवा दैवाक
पूज करता अशें करता कोणे वटे ताजे ओटू तुमी हे हरे कृष्ण महामंत्र सांगायचे म्हणून आमी सांगता शिवाय ओ ते चुकी ते हे चुकी म्हणून आमी तत्व सांगू वचना म्हळ्यार हांव तो प्रभुपादाले विशयान आमकां कळटा. मागीर जॉर्ज हॅरिसनाली एक फ्रेंड आसा तो डोनोवान म्हळेलो एक संगीतकार तो प्रभुपादाक मेळूं येता. प्रभुपाद सांगता तागेले ओटू मिनी स्कर्ट घालेले तागेले फ्रेंड्स दोन चिल्ली बायल मनश फ्रेंड्स येवन आसता केचिल्यो तेन्ना प्रभुपाद सांगता की हे संगीत म्हळेलें एक नृत्य रूप संगीता विद्याभ्यास म्हळ्यार एक नृत्य रूप म्हणकेची म्हणून वेदांत आसा. सो तुवें एक संगीतकारान कृष्णाक सेव कोरयत म्हणून प्रभू सांगता. तुमगेलो फ्रेंड जॉर्ज हॅरिसन कशी आमकां सेव करता अशें तशी हांव तुमकां कंटेंट्स दिसता कशी करता म्हणून तशी तुमी कीर्तना बरोवन तुमी सिंग कोरयता तशी कृष्णाल सेव कोरयता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेन्ना तेन्ना तो सांगता दुड्ड म्हळ्यार एक मेटिरियल वस्तू न्हू म्हणून सांगता तो. तेन्ना न्ही तागेले डोनोवानाले ती गर्ल फ्रेंड निमगिता तेन्ना सांगता तुका गोत्तोस खंयचे भौतीक खंयचे आध्यात्मीक म्हळ्यार तुका गोत्तोस म्हणून निमगिता तिका तू कर तुझ्या डोनोवान निमगे तू कर तुझ्याल्वे आध्यात्मीक खंयचे भौतीक खंयचे म्हणून गोत्तोस म्हणून. तेन्ना ती चेल्ली गर्ल फ्रेंड सांगता डोनोवानाक आमी वच्चे 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 म्हणून सांगता. तशी प्रभुपाद सांगता थोडे पूण प्रसाद पूण खावन वच म्हूण कशी घरकड आईलांक एक थोडे पूण प्रसाद खावन वचका म्हळ्यार एक एटिकेट्स आमगेल्यान तो आसका ह्यो आईलांक तशी खाली पेट प्रसाद पूण खावन वचका बच्चाची म्हणून सांगता म्हळेलें आनी प्रभुपादाले आमकां एक गुणान आमकां कळटा आमी ते फॉलो करता. घरकड आईलांक केलो प्रसाद दनपार आईलांक जेवण वाडका सकाळ येईल तेन्ना कसले तांदीळ दिवचे संजवेळे कसले दूद दवा तापयलेले दिवचे कसले पूण एक प्रसाद दिवका म्हळेलें हाजे निमित्त आमकां कळटा. तशी मागीर प्रभुपाद शिश्यांक ही गर्ल फ्रेंड कसो आलोचन करता आशिल्ले एका दोळे तो डोनोवान प्रभुपादाले शिश्य तरी जाल्यार तांणी मिस करतात न्हू त्या खातीर ताका ताणून चमकली तांणी गर्ल फ्रेंड म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद ते जॉर्ज हॅरिसन बंगल्यात जन्माष्टमीक तेरे विग्रह स्थापन करका म्हणून सांगता प्रभुपाद. राधा कृष्णा विग्रह स्थापन करका म्हणून प्रभुपाद ओपता. मागीर पॅरिसा वता प्रभुपाद ऑगस्ट 9, 1973 पॅरिसा वता ऑगस्ट 9 थंय प्रभुपाद भारी व्हडले स्वागत मेळटा पॅरिसांत. मागीर ताजे पॅरिसास मेयर आनी तागेले पुरा गव्हर्मेंट अधिकारी पुरो सकड आसताची हांगा प्रभुपादाक वेलकम कोन्न आयिल्ले तेन्ना प्रभुपाद तांगेले एद्राक सांगता तुमी पुरो हे गव्हर्मेंट ऑफिसर्सांनी निजावंत न्हू जनाक हे दैव प्रज्ञा शिकयन तरी जाल्यार तुमी बदलची एक निजाची प्रतिनिधीने जनप्रतिनिधीने तुम्ही बदल तुम्ही जन आले लायक वेलफेअर विश करता श्याम करका म्हणल्यार तुम्ही फर्स्ट जनाक कृष्ण प्रदिष्टिकोका तेन्ना तुम्ही तांगेल वेल विशस म्हणून प्रभुपाद सांगता. ह्या नेक्स्ट डे पत्रिकेर पुरा सकड येता. ते हाका नेपोलियन बोनापार्ट ताका प्रभुपादान क्रिटिसायज केले गव्हर्मेंट ऑफिसर्साक अशें सांगले म्हणून म्हळ्यार पुरा पेपरार पुरो येता. तशीच मागीर थंय पॅरिसाचे 9 देवस्थानां वताची थंय 48 इंच एत्तर आशिल्ले राधा कृष्णाल विग्रह आसता. प्रभुपाद व्यासासनार बैसून पुरा कशी करता म्हणून सांगता आसता. प्रद्युम्न मंत्र सांगता आसता. विग्रहाक अभिषेक करता आसता. मागीर भगवान प्रद्युम्नाक सहाय करता आसता.
प्रभुपाद कसं की त्या लावचे कसं गांधा म्हणके कसं की वस्तू घेऊन राधा राणी तोंडाकानी पुरा लायता असके तशी प्रभुपाद त्या ऑल्ट्रा वैरी त्या पिठा वैरी तांकां स्थापन करता राधा कृष्णाका आरती करता मागीर प्रतिष्ठापन जातरी प्रभुपाद रूमा वताची आनी शिष्य निमगिताचे आमगेले विग्रहाका तू नामकरण करका म्हणून थंय प्रभुपाद सांगता राधा प्यारिस ईश्वर राधा प्यारिस ईश्वर म्हणून नाव दवरता प्रभुपाद कसं लाका म्हळ्यार जन एज्युकेशन घेवच्याक इंग्लंडा वताची पॅरिसा कसं लाका हांगा गंमत करया म्हणून पुरो येताची हांगा कृष्ण केलो गोपी जन गोपी स्त्रीक आनी फ्रेंच स्त्रीक मेळचे खातीर पॅरिस आयला पॅरिस आयला त्या खातीर हांगा पॅरिसाचे चेल्यो मस्त छंदस म्हणून सांगताचे तशी राधा राणी पॅरिस चेलिया म्हणके भारी सुंदर जावन आसा सो तीक सोदून राधा राणीक सोदून कृष्ण हांगा आयला त्या खातीर हो पॅरिस ईश्वर म्हणून सांगता प्रभुपाद सो ते पॅरिसांत राधा पॅरिस ईश्वर देवस्थान प्रभुपाद स्थापन करता मागीर ऑगस्ट 15 प्रभुपाद पास लंडना येता लंडना आयला हांगा प्रभुपाद इंडिया देखून आयिल्ले भारत देखून आयिल्ले पुरो लेटर बरोवचे लेटर ते हैदराबादांत इस्कॉन लँडा खातीर किरकिर जावन आसता ताजे विशयांत पुरा प्रभुपाद कशें करता म्हणून पुरा सगळे तांकां निर्देशन दिता प्रभुपाद शिश्यांक कशें करता म्हणून भारी एच्चर जावन आसता म्हणून सांगता मागीर वृंदावन देवस्थान निर्माण कशी जाता असं म्हणून प्रभुपाद निमता प्रभुपाद प्रति एक कडेन माते घालता इवन लंडन असल्यार इंडिया असल्यार लंडन तेका लंडन अमेरिका तांचे विशय आलोचन प्रभुपादाक तितले नमने प्रभुपाद जाल्यार माइंड बिजीच आसता पुरा 4 सुत्त तागेल्या आलोचन करता आसता प्रभुपाद सांगता तुम्ही वृंदावन देवस्थान निर्माण करूक मस्त पुरा सकट तुम्ही प्रयत्न तुमगेले सेवक करता आसाची तुमगेली बुद्धिशक्ती तुम्ही पुरा यूज करता आसाची कृष्ण तुमकां समज बुद्धी दिवो कशी करता म्हणून बुद्धी दिव हांव देवाला प्रार्थना करता म्हणून प्रभुपाद लेटर बरयता प्रभुपाद लेटर तांकां वाजला प्रभुपाद सुद्द आयला म्हणके दिसता आशिल्ला शिश्यांक तांकां एक एनकरेजमेंट बूस्टिंग जाता आशिल्लें तांगेलें एक धैर्य बूस्ट जाता आशिल्लें प्रभुपाद लेटर वाजले जाता तशें मागीर बॉम्बेचे लँडा खातीर किरकिर जाता आसतना सो प्रभुपाद सांगता मिस्टर नायर आतां मेल्ला तो आतां आणखी आमी ते लँड आणखी आमगेले नांवार करनी तें करता म्हणून आसा हांव तमा कृष्णाक बरयता आसा म्हणून गुरू सांगता थंय एक टेम्पररी देवस्थान केलेलें आशिल्लें राधा रास बिहारी खातीर सो हांव ती मिसेस मिस्टर नायर मरता कसं करता म्हणून हांव तिगेला उल्लोका म्हूण लेखता म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी तिगेले एगेन्स्ट क्रिमिनल केस घालेले ते आमगेले देखून लँड एक्वायर करूंक फोर्सिबली एक्वायर करूंक प्रयत्न करता आसतना कसं म्हणून आमी क्रिमिनल केस घाल ते कसं जाल्ले म्हणून प्रभुपाद आमी कसं आमी दिल्ले दुडवाचे वाडी आनी आमकां जाल्लेले प्रॉब्लेम्स ताजे पुरो सकट तिणें परिहार दिना जाल्यार आमी खंडीत लँड आपास दिवचे जायना म्हणून पुरो प्रभुपाद मायापुरा शिश्याक आनीक लेटर बरयता प्रभुपाद आनी मायापुराचे निर्माण जावका हांव थंय आसतना पुरा टका शब्द आसना हांव मायापुरा रपता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी अमेरिका दाखोवन प्रभुपाद जाले अशी
10-12 लेटर्स येवचे. प्रभुपाद सांगता तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशनाक मस्त महत्व दिव का म्हणून सांगता. कसं लाक म्हणल्यार आम्ही फोर्सिबली कोणाला उरले तरी जाल्यार एक 3 मिनिट पयलीं ते विसरता जाल्यार तेजे बुक तेका डिस्ट्रीब्युशन तरी केल्यार ताणें एक पेज वा दिल्यार पुरो तागेल माइंड डायवर्ट जावन कृष्ण भक्तींत येता म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो आम्ही बुक कीर्तन आणि बुक डिस्ट्रीब्युशनाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. हळ्ळेंतू पुरा व्हॅन बसा थ्रू आमी बुक्स व्हरका म्हणून सांगता प्रभुपाद. मागीर तशी कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन मस्त व्हड व्हड जाता ताका सक्कळ कडेन स्प्रेड जावचे कॅपॅसिटी आसा प्रभुपाद सांगता. सो प्रभुपाद हांगा लंडनात पुरा जनाक मेळचे करचे पुरो सकड करता आसता. कशी हे माये विरुद्ध कशी आमी फायट करून कशी कृष्ण भक्ती येवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद तशी तेची पदे पदे प्रभुपादाले एकच मिगेल बुक्स वितरण करका बुक्स वितरण करका म्हणून सांगता. तेन्नाची कृष्ण प्रज्ञे सगळ्यांक मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपादाक शिष्याक तेंची प्रभुपादाले लेटर म्हळ्यार प्रभुपाद एक अटेंड जाला म्हणचे प्रभुपादाल अटेंडन्स आयल्या म्हणचे. फुडली काल आमी सान आसतना तशी आशिल्ले तेन्ना फोन ना कांय ना लेटर बरोवपा. आय थिंक हांव 5 क्लास आसतना समीत कार्डार मिगे लंडनाक लेटर बरयत आशिल्ले. आजी 5th स्टँडर्ड आशिल्ल्यांक एक इंग्लिशान एक लेटर एक बरे म्हळ्यार येना. तेन्ना हांव 5 क्लास आसतना मिगे लंडनाक लेटर बरयतालें कार्डार लेटर बरयचे अण्ण विंगड गांव आशिल्लो तेन्ना लेटरच एक मेन आशिल्लें. लेटर तरी आयली तरी जाल्यार स्वताची अण्ण आयली की म्हणून तशी हांकां प्रभुपादा शिश्यांक प्रभुपादा लेटर आयली म्हळ्यार सता तांकां एक भारी एक प्रभाव जाता आशिल्ले प्रभुपादान आयल्या म्हणके जाता आशिल्ले. तशी प्रति दिवस तांणी लेटर वाजिता आशिल्ले की मागीर लेटराक जवाब दिता आशिल्ल्यांची. कसं म्हळ्यार वपू म्हळ्यार प्रभुपाद सशरीर हाजर आसा ती पशी प्रभुपादाल वाणी त्या वाणीचे आज्ञे मुख्य म्हणून तांकां दिसता आशिल्लें. प्रभुपादाल वाणी थ्रू कशें कशें करता म्हणून प्रभुपाद सांगता आशिल्लो म्हणून तांकां हे कृष्ण प्रज्ञे पतांतू वच्चाक तांकां भारी अनुकूल जाता आशिल्ले प्रभुपादा लेटर्स म्हणून सांगताचे. मागीर प्रभुपाद हांगा ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಲೋಚನೆ करता आसा कशी तिगेला जुहू लँडा खातीर कशी उलोवका म्हणून गिरिराजाक सांगता. तांणी एक इस्कॉन लॉयर चंदवल म्हळ्यार तांणी अपॉयंट करून आसता. तांणी सांगता प्रभुपादाक तूं इमिडिएट येवका हे जुहू लँडा खातीर म्हणून सांगता. सो ऑगस्ट 21 प्रभुपाद इंग्लंडांतू आसता थंय कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जात तरी हांव इंडिया वता म्हणून प्रभुपाद एक बार भितर वता म्हणून सांगता. सो ऑगस्ट 21 ते जन्माष्टमी प्रोग्राम जाता आसता तेन्ना ते एम रसगोत्र म्हळ्यारो इंडियन एम्बॅसडर तो पार्टिसिपेट करता. प्रभुपादाक दिता तो प्रभुपादाल श्रेष्ठ काम म्हणटा. मागीर प्रभुपाद उलयता उलयता सांगता हे कृष्ण प्रज्ञे कसं म्हळ्यार एक शांतीचे एक बागील ओपन करची की शांतीचे एक बागील ओपन करची हे की कृष्ण प्रज्ञे म्हळ्यार जन जन शांती जाय शांती जाय शांती जाय म्हणून सांगताची जाल्यार शांती दिवचे कितले की सूत्र आमी सांगल्यार ते स्वीकार करचे तयार नाचे. शांती जेवका शांती ना म्हाका शांती ना मिगेल मन डिस्टर्बस म्हाका येचन जाता सकळ जन सांगताचे जाल्यार ते शांत येवका जाल्यार केलो मी सूत्र तूं पालन करता ते करका म्हळ्यार कोणी घेवच्याक तयार नाची. सपोज तांणी कृष्ण प्रज्ञे जागृत केली तरी जाल्यार हृदयांत खंडीत तांकां शांती मेळटा. ना तर जाल्यार अमेरिका पुरा चिल्यो पुरा विंगड देशाचे इतलो तांणी सिरियसली घेता आशिल्ले म्हणजे
कृष्ण प्रज्ञे सुप्त जावन आमगे हृदयांत आसची आसता म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता. ते सुप्त जावन आसा ते आपास आमी भायर येवका जाल्यार आमी सांगिल्लें सूत्र फॉलो करता. कसं सूत्र? आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे, भागवत श्रवण, भगवद्गीता पठन, श्रवण, भक्ताल संग, विग्रह आराधन हे सगळं केले तरी जाल्यार सुप्त जावन कृष्ण प्रज्ञे भायर येता म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता. मागीर मुंबय येता प्रभुपाद. मुंबय सप्टेंबर 15, 1973 प्रभुपाद येता. प्रभुपाद तिका मिसेस नायराक मेळका म्हणून लेखता. मागीर तिणें मिसेस नायरान पुळ्ळीपंत हांव सांगिल्लें तिणें त्या देवस्थान नेलसम करच्याक प्रयत्न केलेले. मागीर कोण आनी जनसंघाची मागीर हिंदू संमेलनाची आनी पुरो सकट तांगेले प्रयत्नान ते स्टॉप जाता म्हणून हांव सांगिल्लें आशिल्लें. तशीच प्रभुपाद सांगता आतां त्या लँडाचे दुड्ड 12 लक्ष रुपये तरी दुड्ड दिले तरी जाल्यार तिणें आमगेल्या नांवार ते लँड बरोवन दिवका म्हणून सांगता. तशी हांगेलो वकील मागीर इस्कॉनाचे लाईफ मेंबर जावन आशिल्लो एक श्री असनानी तांणी तिका नायराक प्रभुपादालो भेटी करच्याक प्रयत्न करता जाल्यार तिका हुशार ना आसता. तशें निमित्त मस्त विलंब जाता. प्रभुपादाक तिका हाका मेळूंक जायना मस्त दिवस. प्रभुपाद ती फाल्यां येता म्हणून जायना. मस्त काळ जाता प्रभुपादाक. मस्त प्रभुपाद निराश जाता. हांव तिगेल उरलो न्ही कसं सेटल करया म्हणून लेखल्यार जायना. तिका हुशार ना आसता. मागीर तो सांगता कोण असनानी पळय तूं उलयता जाल्यार स्वामी फाल्यां वता आसा तूं येवकाची म्हणून सांगता. तिका घेवन येता. तेन्ना तूं आज रात्री येना जाल्यार तुगेले लँडाचे समस्या अनेक वर्स नंतर जावचे म्हणून सांगता. तशी ती 9 घंट्याक येता. रात्री 9 घंट्याक असनानी वट्टू आनी प्रभुपाद खंय राबिल्ले ते भोगीलाल पटेल म्हणल्यार तागेले घरकड राबून आसता मुंबयतू थंय येता. प्रभुपाद 9 घंटा म्हळ्यार ते प्रवचन सांगचे खातीर टॅरसावर तयार जावन आसता. ही आयली म्हणून प्रभुपाद थोडेची डिले करून तिगेलो उरलो न्हू. मागीर आपास प्रभुपाद तिगेले क्षमीक सांगून प्रभुपाद ते प्रवचन कंटिन्यू करूं येता. तशी प्रभुपाद 9 घंटे सुरू केल्यार प्रवचन प्रभुपादाला 12 घंटे तरी जाता. ते दोलताना ही बैसून आसा मिसेस नायर ती बैसून आसा. ती रोवण प्रभुपादाला पांयाक पळोवन नमस्कार करता. हांव म्हगेली चूक जाली. म्हाका मस्त दुख्ख जाला हांव केलेले म्हगेले चुकीक. म्हाका क्षम करी. तूं कशी सांगती तशी हांव करता म्हणून सांगता. कशी प्रभुपादाली एक पर्सनालिटी प्रभुपादाले दिव्य प्रभेची त्या तिगे तोंडां दाखोवन तसल उत्तर हाडयता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता ना तुका प्रभुपाद सांगता तूं मिगेल दुवे मणकेची तूं कांय येचन करूका तुगेल योगक्षेम हांव पळोवन घेता. तूं मोर तेनाका तुका कसं जाय की हांव पळोवन घेता म्हणून प्रभुपाद सांगता हांव तुका दिवचे आशिल्ले 12 लक्ष रुपये दिता. दिवच्या वेळ जालो न्हू त्यात खातीर कंपन्सेशन जावन आनी चड 50,000 रुपये तुका दिता म्हणून सांगता. तशी जी नोव्हेंबर 1 ते लँड ओनरशीप ह्या हांगेले जाता. तरी भोगीलाल पटेल घरकडे प्रभुपाद ते पुरे त्या लँडा वयर सी कंपनीच्या कसं की आशिल्ले. सो पुरा टायटल फ्री करून प्रभुपाद टायटल फ्री करून प्रभुपाद अनेक CCM कटाव म्हण तागेल घरकडे वता प्रभुपाद. मारी थंय पुरा सिग्नेचर जाता. सिग्नेचर घालताची असनानी पुरो जन सिग्नेचर करता. मागीर सांजवेळ 6 घंट्याक प्रभुपाद आनी सकट बैसून 8 जन सकट बैसून पुरा दुड्ड आनी दिवन मागीर ती
कानूनबद्ध जावन त्या लँड इस्कॉनाचे म्हणून येता जुहू लँड. तेन्ना सिग्नेचर जाता पुरो जातरी ती रडता. रडता म्हणताना आनी लेखताची गिरिराज न्हू यो पाप तिका बामणाला न्ही उडगास जावन का ताका ती रडता आस दिता म्हणून. तेन्ना कशेलाक तूं रडतास म्हणून निमगिता. तेन्ना ती सांगता एक मातार म्हणून एक मनीस येवन हे लँड आणखी चड दुड्डू दिता म्हणून आयिलो म्हाका उणी मेळ्ळी न्हय म्हणून ती रडता आसा. त्या खातीर रडता आसा. आनी लेखताची निजावन तर ती रडची तिणें तिगेल बामणा खातीर म्हणून. तुमी एक काणी आयकून आसा पुरो. काणी एकलो भक्तू एक व्यापारीक ताका कसो जाल्यार एक आत्मज्ञान दिवका म्हणून प्रयत्न करता. सकड खंय गेल्यार तो हेची आत्मज्ञान अर्थ कोण घेना. हे शरीर नश्वर म्हळ्यार ताका मात वचना. सकयल एट लास्ट तो ताका घेवन हांगा वता खंय काशीक. काशी तूं गंगा नदी तीरारी पूर मस्त डेड बॉडीचे दहन संस्कार जाता आसता. तेन्ना ते दहन संस्कार तो पळयता. अय्यो तेन्ना रडता तो. तेन्ना हाका भारी खुश जाता. एटलिस्ट म्हणे हाका लास्ट कळ्ळें हे व्यापारीक ह्या शरीर नश्वर कसून जाल्यार लास्ट आमी शरिरा खातीर सगळो दीस शरीर तृप्तीक काम करून करून मागीर हे शरीर लासून वचचें म्हणून हाका कळ्ळें म्हणून. तेन्ना कसलो तूं रडतास म्हणे. अय्यो हांव इतलो दिवस अवंगाला व्यापार केलेले ताज बदलाक ते राखडा व्यापार तर केले जाल्यार हांगा मस्त लाभ आशिल्लो न्हय म्हणून ताका ती रडता असं म्हणून सांगता. तस जाल्यार म्हळ्यार जन अर्थ कोण घेनाची तशीच ही नाय रे हो तिगे बामण आमी प्रभुपाद एक दिल्ले एक लायक एक कॉजाक आमी लँड दिल्ले म्हणून तिने संतोष भोगची बदलाक ती आनी म्हाका दुड्ड मेळटा आशिल्ले ह्या उणें दिलें न्हू म्हूण ती रडता. तसल न्हू म्हणचे ह्या कंडिशन तशी प्रभुपादाक कितली वर्साचे एक फायटा नंतर एक तागेले एक ह्या लँड तांगेल नांवार इस्कॉन नांवार जाल्ली म्हणून प्रभुपादाक भारी खुश जाता. पुरा पेपरार सकड ह्या लँडा इश्यू सॉल्व जालेले पुरो सांगताची लायक जेवण एक फिस्ट करताची पुरा पुरा नमुनावारचे सकड सकड शीत दळित पकोडा बटाटा हे के उपकर के कॉलीफ्लावर उपकर के हप्पड़ के बर्फी के लाडू के चमचम के ಅಂತ ಸಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹಲ್ವಕ್ಕೆ ಓ ಪಾನಕ್ಕೆ ಪುರ ಸಕ್ಕड नमुनवार पुरा सकड जानो एक फीस्ट जाता. कितले खुशी जाता. सकड जय जय म्हणून सांगतात की पुरा प्रभुपाद मनांत लेखता के हे एक योजने कशी प्रभुपाद मना लेखता तागेल मन पटाला लेखता. हे एक दिवस कशी 7 वंडर्स म्हणकेची हे जुहूचे टेम्पल एक मुंबई तो पुरा जनान येवची तशी फेमस जाता. हे पुरा कशी जाता म्हळ्यार अद्भुत अद्भुत हाजेर जाता हांगा म्हणून प्रभुपाद आलोचना करता. चल कल्पना करता प्रभुपाद हांव कल्पना केल्या पशी भारी चंद हांगा जुहू लँडारी हॉटेलां म्हणके 5 स्टार हॉटेलां म्हणके हांगा कृष्णाक भवन निर्माण जाता म्हणून प्रभुपाद कल्पना. प्रभुपाद सांगता हे बुद्धाची हे होराट एक भारी लायक आशिल्ले हे फायट भारी एक लायक आशिल्ले म्हणून प्रभुपाद हांतू लेखता. सो हरे कृष्णा 8:30 जाल्ले. मस्त मस्त धन्यवाद. शिल प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद लीलामृत की जय. हरे कृष्णा.